गोंयची तुस्त करपी कितलींशींच गितां, मांडे, धाले, कांतारां आयकूंक मेळटात. खरेंच हे धर्तरेर खंय तरी सर्ग आसा जाल्यार तो हांगाच, हांगाच आनी हांगाच. आयज गोंय स्वता आपणाची सोबीतकाय, आपणाचे अणभव आनी आपणाच्यो भावना उमाळ्यांनी भरून आपल्या धुवापुतांच्या फुड्यान मांडपी पाठाच्या रुपान आशिल्ली गोंयची आपजीण आमी शिकतले. हे आपजीणीचें नांव म्हजे यादींतलो जनमत कौल. बरोवपी प्राचार्य डॉक्टर हरिश्चंद्र नागवेकार. हांचो जल्मगांव मडगांव. MA PhD अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्सचे ते निवृत्त प्राचार्य. 450 वर्सां गोंयचेर राज्य करपी पुर्तुगेजांच्या जुलमी सरकाराक धांवडावपाक कशे कशे यत्न जाले आनी निमाणें गोंयांक मुक्ती मेळटकच गोंयच्या राजकी अस्तित्वा विशीं दोन विचार निर्माण जाले आनी ताचेर निर्णय घेवचे खातीर जनमत कौल घेतलो. भारताच्या इतिहासांतल्या ह्या एकमेव जनमत कौला विशीं ते आमकां म्हायती दितात. जंय रात दीस रुप्याचो दर्या घसघसता, 5वे 4 दोंगर, शेतां भाटां आनी कुळागरां दोळ्यांची तान भागयतात. झाडांचेर रावपी तरेकवार सवणी, फुलां फळां गिरेस्त सैमाची गवाय दितात. मळबाक तेंकपी माड मळबांतल्यान आपल्या चुट्टांचो तुरो हालोवन येतल्या वतल्यांक येवकार दितात. दक्षिणेकडले काश्मीर म्हूण जाची संवसारभर नामना आसा तें हांव गोंय. जायत्या राजकर्त्यांक म्हजेर राज्य करपाचो मोह जालो. चालुक्य, भोज, सातवाहन, कदंब आनी मराठे म्हजेर राज्य करून गेले. म्हजी सैमीक गिरेस्तकाय फिरग्यांक कळपाक कळाव लागलो ना. तांणी म्हजेर आक्रमण केलें. 1510 साकून ते म्हजेर राज्य करूंक लागले. राज्य करतना म्हज्या भुंयपुतांचेर तांणी जायते अत्याचार केले. तांकां धांवडावपाक जायतीं बंडां जालीं. कुंकळेच्या लोकांचे बंड, पिंटोंचे बंड, राण्यांचे बंड, पूण सगळे निर्फळ. भुंयपूत निर्शेवन भितरले भितर घुसमुटूंक लागले. गोबरान माखिल्ल्या इंगळ्यावरी तांची गत जाली. 18 जून 1946 ह्या दिसा भारतांतलो स्वातंत्र्य सेनानी दोतोर राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयांत येवन न्हिदिल्ल्या गोंयकारांक जागे केले. 1954च्या अदमासाक तर भारतांतले जायते सुटके झुजारी हे चळवळीन सामील जाले आनी हे चळवळीक गती आनी बळ मेळ्ळें. निमाणें 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा भारतीय सैन्यान येवन म्हाका दमण, दीव सयत पुर्तुगेजांच्या चपक्यांतल्यान मुक्ती दिली. हांव परतून भारत देशाचें एक आंग जालें. भारत सरकारान म्हाका केंद्र शासीत प्रदेश म्हूण घोशीत करून म्हजो राजकारभार चलोवंक नायब राज्यपालाची नेमणूक केली. भारताचे तेन्नाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी भारत सरकार म्हजी अस्मिताय सांबाळून दवरतले
अशें उतर दिलें. आतां हांव मेकळेपणान स्वास घेतलें, म्हजी उदरगत करतलें हे खोशयेंत आसलें. पूण हाय रे कर्मा, म्हज्याच भूंयपुतां मदीं 2 विचारसरणियो जाल्यो. म्हजी संस्कृताय मराठी, तीच आमची मायभास अशें म्हणटल्यांक दिसतालें की म्हाका महाराष्ट्रांत विलीन करचें. तर कोंकणीच आमची मायभास, आमची प्रादेशीक संस्कृताय वेगळी, आमची अस्मिताय वेगळी, आमचें वेगळें अस्तित्व आमी सांबाळूंकच जाय असोय विचार मुखार आयलो. म्हजें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण करचें ह्या मताच्या पंगडान सर्गेस्त दयानंद बांदोडकरांच्या फुडारपणा खाला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची थापणूक केली. तर म्हजें वेगळें अस्तित्व उरचें अशा मताच्या पंगडान सर्गेस्त दोतोर जॅक सिक्वेरा हांच्या फुडारपणा खाला युनायटेड गोवन्स ह्या पक्षाची थापणूक केली. 1963 वर्सा म्हजो राजकारभार चलोवपा खातीर विधानसभेची वेंचणूक जाली. तातूंत महाराष्ट्रवादी पक्षाक भोवमत मेळिल्ल्यान तांचें सरकार स्थापन जालें. भौमानेस भाऊसाहेब बांदोडकर पयले मुख्यमंत्री जाले. तांकां राज्य चलोवपाचो अधिकार मेळ्ळो. म्हाका महाराष्ट्रांत घालपाची मागणी आतां तरी थांबतली अशें दिशिल्लें, पूण तशें जालें ना. हे मागणेक चडच नेट आयलो. इतलेंच न्हय तर विधानसभेंत म्हजें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण करचें असो खाजगी थाराव पास जालो. म्हजी वेगळी अस्मिताय सांबाळूंक वावुरपी वोगी कशे रावत? दोनूय पंगडां मदीं संघर्श सुरू जालो. हो वैचारीक आनी राजकीय संघर्श चालूच उरिल्ल्यान भारत सरकारा मुखार गंभीर असो पेज निर्माण जालो. भारत सरकारान ह्या विशयाचेर 10 वर्सां मेरेन कसलोच निर्णय घेवचो न्ही अशें थारायलें. जाका लागून लोकांचें लक्ष विलिनीकरणाच्या वादावेल्यान उदरगती कडेन आनी सुशासना कडेन वतलें अशें केंद्र सरकाराक दिशिल्लें, पूण तशें घडलेंच ना. विलिनीकरणवादी अदीक उचांबळीत जाले. वेगळें अस्तित्व दवरूंक वावुरतलो युनायटेड गोवन्स पक्ष हे परिस्थितींत हातार हात घालून रावलो ना. ताणें सगळ्या समविचारी पक्षांक एकठांय हाडले आनी वेगळ्या अस्तित्वा खातीर पोट तिडकीन वावुरपाचें थारायलें. काँग्रेसीचे फुडारी सर्गेस्त पुरुषोत्तम काकोडकार हांणी तर आपणाली सगळी शक्त पणाक लायली. निमणे 3 सप्टेंबर 1966 ह्या दिसा म्हजें राजकीय भवितव्य थारावपा खातीर जनमत कौल घेवपाचो निर्णय भारत सरकारान घेतलो. मतदाना खातीर 16 जानेवारी 1967 हो दीस थारायलो. राजकीय भवितव्य थारावपाक भारतान पयलेच खेपे असलो जनमत कौल जातालो. भारतांतले पुराय जनतेचें लक्ष ह्या कौलाचेर आसलें. विलिनीकरणा खातीर फूल आनी संघ प्रदेशा खातीर 2 पानां
अशीं चित्रां दिलीं. हो कौल म्हणल्यार म्हज्या अस्तित्वाचें झूज आसलें. विलिनीकरणाचे विरोधक गांवांगांवांनी भोंवले, सभा घेतल्यो. म्हजें वेगळें अस्तित्व कित्याक गरजेचें आनी विलिनीकरण कित्याक जावंक फावना हें भौसाक पटोवन दिवपाचो तांणी यत्न केलो. विलिनीकरणाच्या प्रचारा खातीर महाराष्ट्रांतल्यान जायते उलोवपी आयले. साबळे, अमर शेख सारके शाहीर आयले. गितां, पोवाडे गावन विलिनीकरणाचो माहोल तयार करूंक लागले. म्हजें वेगळेपण सांबाळपा खातीर वावुरपी भुंयपूत कशे ओगी रावत? गोंय शाहीर श्री उल्हास बुयांव आनी श्री शंकर भांडारी हांणी गायक, कांतारीस्त आनी हेर कलाकारांक घेवन जय गोमंतक नांवाचें कलापथक तयार केलें आनी आमचें गोंय आमकां जाय असो कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रचार केलो. ह्या कलापथकाचो लोकांच्या मनाचेर इतलो परिणाम जालो की घराघरांत, बलकांवार, वाड्या वाड्यार कलापथकांतलीं गितां आनी घोशणां लोकांच्या तोंडांतल्यान घोळटाल्यो. भोवमानेस्त श्री शांबू देसाय हांणी तर संघ प्रदेश ज्योत कुंकळ्ळी गांवाच्यान सुरू केली आनी ती घेवन सबंद गोंयभर पदयात्रा करून आमचें गोंय आमकां जाय हो संदेश लोकां मेरेन पावयलो. जण एकल्या गोंय मोगी मनशान ह्या वावराक हातभार लायलो. श्री चंद्रकांत केणी संपादक आशिल्ल्या राष्ट्रमत ह्या मराठी दिसाळ्यान 1963 ते 1967 मेरेन केल्लो वावर तर खूब मोलादीक आसलो. सरकाराच्या विलिनीकरण धोरणाचो ह्या दिसाळ्यान ब्रह्मास्त्र ह्या सदरांतल्यान खर विरोध केलो. 14 जानेर 1967 ह्या दिसा प्रचार सोंपलो. 16 तारीख उदेली आनी सगळ्यांनी विचार करून मतदान केलें. 17 तारखेक मतां मेजपाक सुरवात जाली. युनायटेड गोवन पक्ष, काँग्रेस पक्ष, कोंकणी मोगी पंगड, शांबू देसाय हांची ज्योत आनी उल्हास बुयांव हांचें कलापथक ह्या पंचशक्तींनी केल्ल्या उत्स्फूर्त वावराक यश आयलें. 19 तारखेक पाना 34,000 परस चड मतांनी जिखलीं. म्हज्या अस्तित्वाचो प्रश्न कायमचो सुटलो. हो जनमत कौल हांव कशें विसरन? मात आयचे पिळगेक हाचो विसर पडला. केन्नाय बसून येवजितां तेन्ना असो विचार येता, हांव जनमत कौल हारिल्लें जाल्यार? भुरग्यांनो, आमच्या निजाच्या भुंयपुतांनी आपल्या जिविताचो त्याग करून ही गोंयची अस्मिताय राखून दवरल्या. ती आमी सगळ्यांनी मेळून एकवटान आनी मोगान सांबाळुया. देव बरें करूं.